बुधवार 13 नोव्हेंबर. मुखेल ओळ. बरे देखीची वाट दुसऱ्यांक शिकोवची. नियाळा आदार. एका कुटुंबात घोव बायल आनी 2 भुरगीं रावतालीं. बायलेन आपल्या घोवा कडेन कितें विचारलें जाल्यार तो बेजार जातालो. दुसरे वाटेन भुरगीं आवयचे त्रासूय पळयतालीं. अशेंच 2 दीस ही ओस्तोरी जायती सोंसणीकाय घेवन आपल्या घोवाक मोग दिवंक वावुरताली. तेणें आपल्या दोगूय भुरग्यांक घेवन तेरसाचें मागणें केन्नाच चुकोवंक ना. आपणें दुसऱ्यांक कसो मान दिवंक जाय ती आपले वागणुकेंतल्यान भुरग्यांक एक बरी देख जाताली. एका दिसा ह्या घोवाचो इश्ट आपल्या बायल भुरग्यांच्यो फिर्यादी सांगूंक लागलो. हें सांगून तो खूब रडलो. तेन्ना ह्या मनशाक आपल्याक बायल दिता त्या मोगाचो उगडास आयलो. आनी तरूय आपूण तिका कितलो कोश्ट दिता हें चिंतूंक पडलो. बायलेचें मोल ताका कळोन आयलें. कित्याक ही ओस्तोरी त्याग करून सगळ्यांक खुशाल दवरूंक वावुरता म्हूण. आयज देवाचें उतर आमकां अशेंच कितें तरी सांगता. आमी बरें निर्मळ जिवीत जियोंक सगळेच वाठांनी बऱ्या करण्याची देख दिवंक गरजेची. शुभ वर्तमानांत चालतीन साकरां कशीं कायदो पाळून बरे देखींतल्यान दुसऱ्यांक एक बरी वाट जातात. आमचें चालतें जिवीत दुसऱ्यांक एक बरी देख जावन आनी एक प्रमाणीपणाची वाट चलूंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. म्हजो थारा. दुसऱ्याचे त्याग आनी मोग म्हजे सगळे वळखून घेवन सदांच शाबासकी आनी तोखणाय करूंक वावुरतलें.